दिप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा. तर आयज आमी एक कोंकणी ब्रेकफास्ट रेसिपी करया, खापरोळ्यो आनी रस. खापरोळ्यो करपाक लागून हांवें 3 वाटयो तांदूळ घेतलेले आसात. आतां सेम वाटयेन 1 वाटी उड्डाची दाळ घेतल्या आणि अर्दी वाटी चण्याची दाळ घेतल्या. 2 चमचो मेथयो घालून घेता आणि हे आतां आमकां बरें 2-3 फावटी धुवन घेवपाक जाय. हांवें धुवन घेतलेली आसा. आतां भितर उदक घालता आणि आमकां ही 8 वरां भिजत दवरपाक जाय, फुगत घालपाक जाय. आठ वरां जाल्लेली आसा. तांदूळ आनी दाळ बरी फुगलेली आसा. आतां हें वयलें उदक काडून उडयता. आतां हें आमकां मिक्सरान घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय. अशेंच आतां सगळे उरलेले तांदूळ वांटून घेता. उदक चड घालपाक जायना कित्याक आमकां थीक बॅटर जाय. तोप आमकां मोठो घेवपाक जाय कित्याक फर्मेंट केलें की 12 वरांनी पीठ वाडटा. आतां भितर अर्दो चमचो हळद घालून घेता कलराक लागून आनी हें आतां बरें धवळून घेवया. हो पळयात हळदीचो बरो कलर येयलेलो आसा आनी आमकां अशीच थीक कन्सिस्टन्सी दवरूंक जाय, थीक बॅटर दवरपाक जाय. आतां हें धांपून दवरया आनी आमकां हें 10 ते 12 वरां फर्मेंट करपाक दवरूंक जाय. तुमी राती दवरूं येता, रातभरूय दवरूं येता. आतां खापरोळ्या बरोबर खावपाक नाल्लाचो रोस काडून घेवया. ताका लागून हे हांवें 1 वाटी गोड घेतलेलें आसा, गोडाची पावडर आनी 1 व्हडल्या नाल्लाची सोय घेतलेली आसा. 2 कप जाल्लेली आसा सोय. ती आतां मिक्सराच्या आयदनान घालून वांटून घेता बारीक. भितर 1 चमचो जिरें घालून घेता. भितर अर्दो चमचो हळद घालून घेता आनी वॉर्म वॉटर घालून घेता. दुगदुगीत अशें उदक घालून घेतलां आनी हें आतां आमी मिक्सरान लावन तेचो रोस काडून घेवपाक जाय. आतां हांवें गाळणी घेतलेली आसा आनी भितर ही वाटलेली सोय घालून पिळून घेवया. नाल्लाचो रोस काडून घेवया. तुमकां जाय जाल्यार कॉटनचो कपडो घेवन भितर सोय घालून नाल्लाचो रोस काडूं येता. आतां ही सोय पिळून घेतलेली आसा ती परत मिक्सराच्या आयदनान घालता, उदक घालता आनी मिक्सर लावन परत तेचो रोस काडून घेता. हो पळय आमकां इतलो दाट असो नाल्लाचो रोस मेळ्ळलो आसा. आतां भितर पाव चमचो वेलची पूड घालून घेता आनी पाव चमचो जायफळाची पावडर घालून घेता. ही थोडी 1 चिमटी भर मीठ घालून घेता आणि 1 वाटी
गोडाची पावडर घेतल्या ती घालून घेता. तुमकां जाय जाल्यार किसलेले गोड घेवं येता. हांवें हांगा पावडर घेतल्या कित्याक ती मिक्स करपाक इजी पडटा. आतां धवळून घेता. टेस्ट करात आनी जाय जाल्यार आनीक गोडाची पावडर ॲड करूं येता. पीठ फर्मेंट करून दवरला 12 वरां जाल्लेलीं आसात. पीठ बरें फर्मेंट जाल्लेलें आसा. आतां भितर चवी पुरतें मीठ घालून घेता. आनी हें धवळून घेवया. तुमकां चड थीक कशें दिसता जाल्यार थोडें उदक घालूं येता. बॅटर आमचें रेडी आसा. आतां हांवें गॅसार तवो दवरलेलो आसा आनी तवो आमचो तापलेलो आसा. तेचेर इल्लें उदक शिपडून घेता. तुमकां जाय जाल्यार तेलूय ब्रशान लावं येता. तेचेर बॅटर घालून घेता. आनी हें आमकां मातशें स्प्रेड करून घेवपाक जाय. खूब पातळ स्प्रेड करपाक नाका डोसा भशेन, मातशें थिकूच दवरपाक जाय. आतां तेचेर धाकणें धापून 2 मिनटां शिजपाक दियात. 2 मिनटां जाल्लेलीं आसात. खापरोळी आमची रेडी आसा. तुमकां जाय जाल्यार परतपाक जाता पूण आतां हांव ही परतची ना. तर अश्यो खापरोळ्यो नाल्लाच्या रोसा बरोबर खावपाक खूब टेस्टी लागतात. अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावात दिप्तीज टेस्टी टेल्स. आनी म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात. अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन. तो मेरेन देव बरें करूं.